सावंतवाडा मांजरेची इंचार्ज टीचर। आज आमच्या शाळेत मांजरे मतदारसंघाचे आमदार श्री दारोदकर सर आलेले आहेत आणि त्यांनी आमच्या शाळेच्या मुलांसाठी साडे वितरित केले आहे। तसेच आमच्या शाळेसाठी बेंच वगैरे देण्याचं आश्वासन दिले आहे। तसंच मुलांसाठी प्रायमरी मुलांसाठी खेळणी वगैरे साहित्य देण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे। ते आमच्या शाळेच्या वतीने त्यांचं आभार मानते खूप खूप। वार्षिक पद्धतीप्रमाणे आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सगळ्या आमदारांक झाडां दितात जे डिस्ट्रीब्यूट करचे पडटा आनी एवरी इयर आमी कितलीशींच वर्सां पळयतात की आमी झाडां घेतात आमी आनी पंचायतीन वयतात आनी आमचे कार्यकर्त्यांक आपयतात किंवा शेतकऱ्यांक आपोवन दितात। पण खंय तरी तेचे इम्पॉर्टन्स वाडोवपाक जाय आनी इम्पॉर्टन्स कळपाक जाय। हे आमी ल्हान भुरग्यांक पयलीं शिकोवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे वर्साच्या वर्सा हांव जी झाडां आमकां गव्हर्मेंट दिता ते आमी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स आहात ते प्रायमरी स्कूल्सांक हांव पर्सनली विजीट करता आनी प्रत्येक ल्हान भुरग्याक हांव तेच एक झाड दिता आनी तांकां अंडरस्टँड करून दिता की कितले इम्पॉर्टंट आहा नेचर आमचें सांबाळप आमकां कित्याक म्हणजे झाडां कित्याक लावपाक जाय। सो त्या प्रमाणे तांकां एवरी इयर तेच सांगता हांव की हे झाड हेल्या उपरांत तुमी लायात, तुमी व्हडली जातात तशें तें झाडूय व्हडलें जावपाक जाय जेणे करून तुमी व्हडली जातले त्या झाडाचें फळ तुमकां खावपाक मेळटलें। म्हणून प्रत्येक म्हणजे आमचे टोटल सगळी प्रायमरी गव्हर्मेंट स्कूल्स आहात तितक्यांकूय आमी झाडां डिस्ट्रीब्यूट करपाचे आयच्यान सुरवात केल्ले आसात आनी भुरगीं वाट पळयतात केन्ना येता म्हणजे हांव येतलो आनी तांकां विजीट करतलो। त्या प्रमाणे आयज तुमी पळयतात तेंच्या तोंडार स्मायल एक आनी प्रायमरी स्कुलांक मॅक्झिमम जाता तितके हांव हेल्प करपाचो प्रयत्न करता कित्याक ही बेज आनी हांगाच्यानूच सुरवात जाली एज्युकेशनाची आनी जर बेज आमी सांबाळ्ळे म्हाका दिसता फ्युचर जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन आहा आमचें तें बरें जातलें आनी गोंयचेंच नांव न्हू आख्या देशाचें नांव वयर काडपाक हीच भुरगीं फुडें आसतलीं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।